नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स. This headline is sponsored by Morning Mantra 360-degree organic range of herbal wellness products available at all chemist stores. करमळे रेल्वे स्टेशना लागच्या बोगद्यात स्लॅब निखळून माती कोसळली. कोकण रेल्वे ठप्प, चिखलाचो लोट, रूट बंद, ट्रेनी डायवर्ट, परिस्थिती जाग्यार घालूंक झुजा पावड्यार यत्न. उटंगाराचो 8वो दीस 24 वरांत विक्रमी 8 इंच पावस, सिजनल 70 इंच, सरासरी परस 22% मायज. फुडले 5 दीस असोच नेट. शुक्रार मेरेन ऑरेंज अलर्ट, न्हयांक हुंवार. 12वेचो रिझल्ट 99.40%, पोरू लागिल्लो 89.27%, नापास 110 भुरग्यांक सप्लिमेंटरी, 37वेत नाशिल्ल्यांक लेखी परीक्षा. मुख्यमंत्री, सभापती, उपमुख्यमंत्री धरून अर्धे मंत्रिमंडळ दिल्ली. धनगर एसटी समाजाचो इशू, हायवे पुलाची कामां, शहा, गडकरी, अर्जुन मुंडाची गाठ भेट, प्रधानमंत्र्याकय मेळपाचो यत्न. गोकर्ण पर्तगाळ जीवोत्तम मठाचे स्वामी विद्याधिराज तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीजींचे महानिर्वाण. काळजाच्या आताकान निमाणो श्वास. समाज अनुयायी मठार निमाणे दर्शनाक ऑनलाइन व्यवस्था. कॉलेजींनी ऍडमिशन मंगळारा सावन सुरू. सरकाराच्या कॉमन पोर्टलाचेर प्रॉस्पेक्टस. भुरग्यांक 3 कॉलेजीचो पर्याय. डॉक्युमेंट ऑनलाइन अपलोड. आणि आपली हकालपट्टी दीपकाच्या अध्यक्षपदा आड लोवूची याचिका हायकोर्टात भायर. दोग फुटीर आमदारां आड अपात्रता याचिका स्पेशल बेंचाक. मोगोची दारां खंय, आपाकय उक्ती. ओल्ड गोवा करमळे रेल्वे स्टेशना लागच्या बोगद्यांत स्लॅब निखळून माती कोसळिल्ल्यान कोंकण रेल्वे ठप्प. स्लॅबाचो वेलो कुडको निखळून उदक, चिखोल ट्रॅकाचेर. रुटावेल्यो ट्रेनी बंद. उटंगाराचो परिणाम बोगद्याचेरय जालो. फांतोडेर बोगद्याच्या स्लॅबाचो कुडको सुटलो आनी माती कोसळूंक लागली. उपरांत उदक, चिखलाचो लोट. ट्रॅक नितळ करून स्लॅब जाग्यार घालूंक झुजा पावड्यार यत्न. पॅसेंजरांचे हुमकळे. गोंय कोकणात फाटले सप्तकभर जाले सेगीत उटंगार. पालसणां कोसप, झाडां पडप चालूच. रेल्वे सुटली ना. कोकण रेल्वेचे ओल्ड गोवा करमळी रेल्वे स्टेशना लागच्या बोगद्यांत अपकिर्त जाले. सोमारा फातोडेर बोगद्यांतलो स्लॅबाचो एक कुडको निखळ्ळो आनी माती कोसळूंक लागली. पावसाचो नेट वाडलो तसो ट्रॅकार उदक आनी चिखलाचो लोट. परिस्थिती जाग्यार या मेरेन रुटावेल्यो ट्रेनी फातोडेर सावन बंद. पॅसेंजरांक दुसऱ्या स्टेशनाचे रेल्वे मेरेन पावोवंक कोकण रेल्वेक बसींची वेवस्था करची पडली. थोड्यो ट्रेनी डायवर्ट केल्यो. आणि ही माती कोसळ्ळ्या कारणान जो लिंक आसा थिवी टू करमळी तो ब्लॉक जाला आनी तेजे खातीर खुबश्यो ज्यो ट्रेन्स आसा त्यो ट्रेनांची जी येरादारी आसा ती बंद जाल्ली आसा. जशें आमी पळोवपाक शकता हांगासर आतां तें काम कितले वेळ चलतलें तें खबर ना, पूण रेल्वेन एक वेवस्था केल्या जे पॅसेंजर तेंचे करमळे स्टेशनार आसा, जे थिवी आसा आनी जे मडगांव आसा तांकां तेंच्यांनी ट्रान्सपोर्ट करपा खातीर बशी दवरल्या. जशें की जे करमळे आसा तांकां करमळेच्यान थिवी, तशें करमळेच्यान मडगांव बशीन ट्रान्सपोर्ट केले वतले. तशेंच जे थिवी आसा तांकां थिवीच्यान मडगांव आनी मडगांव जे आसा तांकां मडगांवच्यान थिवी बशीन ट्रान्सपोर्ट केले वतले. काय पॅसेंजर मेळटा ती प्रायवेट गाडी करून गेले. हमको रत्नागिरी जाने का था, अभी फिलहाल गाड़ी आगे नहीं जाएगा करके बोला. वो तो इधर से डाइवर्ट होके पूना थ्रू जाते करके बोला. उसके लिए हम लोग उतर के अभी हम लोग दूसरा प्राइवेट गाड़ी अरेंज किए, बस कार अरेंज किए, उसके लिए वेट कर. दुसऱ्या रुटावेल्यान धाडप शक्य आसा त्या गाडयांचो रूट बदलला. बाकीचे ट्रेनींची ड्युटी थिवी, पेडण्या, मडगांवां अदला बदली. Passengers bound to Mumbai by this Mandavi Express, today's Mandavi Express, are transit from Madgaon to Tiveri, and the train which has come as Konkan Kanna Express and available at Tiveri will return back as Mandavi Express,
and it will start from Tivim at 12 hours. Likewise, Rajdhani Express from Nizamuddin to Trivandrum, it will be stopped at Pernem, and passengers towards Trivandrum will be transit from Pernem to Madgaon. And today there was one Rajdhani from Goa to Nizamuddin. These passengers of this train will be taken to Pernem by bus, and that train which has come from Trivandrum Rajdhani, it will return at Goa Rajdhani. And train available at Madgaon, which is Goa Rajdhani, will go as Trivandrum Rajdhani, cancelled. Likewise, tomorrow's Mandavi Express leaving CSMT at 7 hours has been cancelled. Then there will be some partial cancellations which I'll advise later. कोकण रेल्वेन स्लॅब जाग्यार घालून ट्रॅक नितळ करपाचें काम झुजा पावण्यार सुरू केलां. स्लॅबाचें काम सोंपसर ओल्ड गोवा करमळी रूट बनूच. ओल्ड गोवा करमळी टनला भितर मदीं इल्लोसो स्लॅब कोसळ्ळो आसा आनी वयल्यान माती आनी चिखल सामको देंवत आसा. थंयसर सध्या तें काडपाचें काम चालू जाल्लेलें आसा. वयलो स्लॅब जाग्यार घातल्या शिवाय आनी ती माती काडल्या शिवाय ट्रेनी सुरू जावपाच्यो ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 12वेचो रिझल्ट 99.40%, पोरूं 89.27% लागिल्लो. सायन्सीचो 99.68, आर्ट्स 99.39, कॉमर्साचो 99.66, वोकेशनल 98.51%. 18,085 भुरगीं पास, नापास 110, सप्लिमेंटरी. निकालाचेर सातिस्वेत नाशिल्ल्यांक लेखी परीक्षा. कोविडाच्या परिस्थितींत हे फावट परीक्षा नाशिल्ली. 10वी ते 12वेचे परफॉर्मन्स जमेक धरून निकाल. 18,195 students appeared through the regular category, passed 18,085, giving it a pass percentage of 99.40. This is how you can see the percentage range. Less than 33, that means those who got the remark as needs improvement, that means they have to answer the board examination. So they are 75. Arts 4,745 appeared through the regular category, passed it is 4,716, and 22 students from the arts category, they are with needs improvement. They will have to repeat, giving a pass percentage of 99.39. Commerce it is 5,593. In fact, this is the highest among all those 4 streams. Passed is 5,574, and 12 students they got a remark as needs improvement. Pass percentage is 99.66. Science stream 4,698 appeared, 4,683 passed, and only 5 students they got a remark as needs improvement. Pass percentage is the highest among all those 4 categories. This is 99.68. Whereas vocational, this number is small among all those 4 categories. So this is 3,159, 3,112 passed, and 36 they are placed in needs improvement category, and the pass percentage is 98.51. तांकां आतां कशें हे 3 weeks जाल्या उपरांत हो एग्जामीचो रिजल्ट 3 weeksan म्हणजे मे बी 5th of August to 5 August ते 10 August पर्यंत आमी आमचें ऑनलायन रजिस्ट्रेशन सुरू करतले. आणि मे बी 15 ऑगस्टाच्या उपरांत मे बी लास्ट वीक ती एग्जाम जावं येता. मुख्यमंत्री, सभापती, उपमुख्यमंत्री धरून गोंयचें अर्धें मंत्रिमंडळ दिल्ली. मुख्यमंत्र्या बरोबर गेल्ले मंत्री खासदारांचे शिष्टमंडळ केंद्रीय आदिवासी वेव्हार मंत्री अर्जुन मुंडाक मेळ्ळे. गवळी धनगर समाजाक एसटींत घालचो म्हूण अजूनय निवेदनां. इशू 30 वर्सां जालीं हुमकळटा. मुख्यमंत्री मंत्र्यांक घेवन घरमंत्री अमित शाह आनी गडकरीकूय मेळ्ळो. प्रधानमंत्री मोदीकय मेळपाचे यत्न. गोकर्ण पर्तगाळ जिवोत्तम मठाचे स्वामी विद्याधिराज तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीजीचे महानिर्वाण. दनपरां 12च्या सुमाराक ते कायम समाधिस्थ जाले. वैजकी कारण काळजाचो आताक म्हूण कळटा. मठाचे अनुयायी आनी सारस्वत समाजांत खबर पातळ्ळी आनी सांजे मेरेन लोक पर्तगाळ मठाचेर दर्शनाक येवंक लागलो. निमाणे दर्शनाक मठाचेर गर्दी नाका म्हूण ऑनलायन वेवस्था केल्या.
मेळिल्ले म्हायती प्रमाण तांकां काळजाचो आताक आयलो. तांची पिराय 76 वर्सां आशिल्ली. ते मठ परंपरेंतले 23वे स्वामी आशिल्ले. 5 एप्रील 1973 तांणी पर्तगाळ मठाची सुत्रां स्विकारिल्ली. स्वामीजींच्या महानिर्वाणीचेर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय, विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत, गोवा फॉरवर्डाचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी दूख आनी सहवेदना उक्तायल्यात. मठाचे अनुयायी आनी सारस्वत समाजात स्वामीजींच्या महानिर्वाणीची खबर पातळ्ळी आनी सांज मेरेन लोक पर्तगाळ मठाचेर दर्शनाक येवंक लागलो. कोविडांत मठाचेर गर्दी जावंक नाका म्हूण विधी ऑनलायन करपाची वेवस्था केली. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाचे 23वे गुरुस्वामी श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी महाराज आज दनपारां तांचे ह्या केंद्रीय मठांत पर्तगाळच्या मठांत महानिर्वाण जालें. एक अत्यंत दुख्खाची गजाल. ज्यांनी ह्या 45 वर्सां ह्या मठाक खूब मोठें एक किर्ती मेळून दिली, समाजाक एक नांव मेळून दिलें आनी ह्या समाजा बरोबरच इतर समाज जो आसा त्या समाजाकूय ताणें नवें मार्गदर्शन करपाचें काम ह्या 45 वर्सां केलें. आनी म्हणूनच एक ह्या मठाच्या इतिहासांत आनी 550 वर्सांच्या मठाच्या इतिहासांत ह्या स्वाम्याक एक खूब मोठें मान सगळ्या संवसाराक मेळ्ळें. आणि समाजा भितर एक शिस्त, समाजाच्या लोकां कडेन बरे संबंध आणि तांची खासियत म्हणजे फक्त आपल्याच समाजा खातीर जाल्यार बाकीच्या समाजा खातीर तांचें केल्लें कॉन्ट्रिब्युशन हें सदांच लोक याद दवरतले. म्हणजे पनवेलच्या मर्याद एक गांव आसा ज्या गांवांत तांणी अत्यंत बऱ्या पद्दतीचे कॉम्प्युटर लॅब, शाळा, ओल्ड एज म्हणजे अशे तरेतरेचे प्रकल्प उबे केले. ज्या गांवांत पूर्णपणे बहुजन समाजाचे लोक रावतात, बहुजन समाजाची भुरगीं रावतात, पूण तांची तळमळ ही सगळ्या समाजाक बरोबर घेवन वचपाची आशिल्ली. आनी तातूंतल्यान आज सुद्दां त्या गांवांत पनवेलच्या लागीं जो गांव आसा त्या गांवांत आज हे स्कूल, ही कॉम्प्युटर लॅब अत्यंत नावाजलेली अशी संस्था जावन आसा. अशी खुबशीं समाजकार्यां स्वामीजी घडोवन हाडली केली, समाजा खातीर एक अत्यंत बरें योगदान तांणी दिलें. मोगोक थाकाय आपले हकालपट्टी आड आनी अध्यक्ष दिपकाक काडचो म्हणून लवून घाल्ली याचिका हायकोर्टांत भायर. दीपक म्हणटा लोक सत्ता पक्षांनी मोगो सोडून गेल्ल्यांनी फुडें काडिल्लो. मोगोन दोगा फुटीरां आड घाल्ली याचिका स्पेशल बेंचाक वतली. न्याय मेळटलो म्हणून दीपकाचो दावो. काँग्रेस BJP सोडून कोणाकय खंय मोगोची दारां युतीक उक्तीं. लोक मंदिराक मोगो पक्षान जो एक्सपेल केल्लो त्याचेर आज हायकोर्टान शिक्कामोर्तब केलें. मोगो पक्षाची निवडणूक जी आमी घेतिल्ली ती निवडणूक अपेल केली. त्याच्या फाटल्यान राजकीय दृश्टिकोन आशिल्लो, हो रुलींग पार्टीचो आशिल्लो आनी आमचे जे चोरून पळोवन व्हेल्ले जे आमदार आसा त्यांचोय बी आशिल्लो. आणि एक सांगतो तुमकां, आज सुद्दां आमी परत एकदा सभापतीची ऑर्डर चॅलेंज केल्या, ज्या खातीर स्पेशल बेंच अपॉइंट केले मुंबय, तो सुद्दां निकाल आमच्याच वटेन लागतलो. दीपक म्हणटा BJP घातकी, काँग्रेसीचे कांयच धड ना, युतीची दारां बाकीच्यांक उक्ती. केजरीवालाक खंय सुदिनाचें काम आवडलां. 3 महिने पयलीं ताणें आमकां ताका थंयला मातशें मेळपा जाय, कारण सुदिनाचें कार्य ताका खबर आशिल्लें आनी ताका आपलेंय कार्य आमकां सुदिनाक दाखोवंक जाय आशिल्लें आनी उलोवपा जाय आशिल्लें. त्या खातीर मिटींग आशिल्ली. हितून धरून आय डोंट नो तेच्या मनाक कितें आशिल्लें तें, पूण ती मिटींग बरी जाली आमची. ऑफकोर्स एमजीचे ऑप्शन बऱ्या पार्टी कडेन ओपन आसतलेच. BJP कडेन आमी वचूंक शकना, कारण आमचे आमदार आमी पळय BJP 1999 मोगो पक्षान वोट दिले आनी गोंया हाडले आनी त्यांनी हातूच घेतलो विश्वासाक ते पात्र जावन. सुरेल तिळवेक भिवन सुदीन आपा कडेन युती करता म्हूण गोविंद उलयल्लो. दीपकाची जाप. गोविंदान रिएक्शन दिल्लें अशें म्हटलें की तिळवे जो आहा जो कॉन्टेस्ट केला आप टिकेटीचे हितूंतल्यान तेका भियोन आपा कडेन टायप करपाक गेले. कोण कितें रिएक्शन दिता आनी तें कितपत आमकां लागता कितें
हो प्रश्न ना. रिएक्शन दिवपी खूब आसता कित्याक आतां इलेक्शन लागीं आयलां ताका जाल्ली रिएक्शन दिवपी खूब आहा. सगळ्याच रिएक्शनाचेर आमी एक्ट जावपाक जाय अशें ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कॉलेजींनी ऑनलायन एडमिशनां मंगळारा सावन सुरू. सरकाराच्या कॉमन पोर्टलाचेर तंत्रीक सोडून सगळे पदवी कॉलेजीचे प्रॉस्पेक्टस फी नासतना मेळटले. भुरग्यांक चडांत चड 3च कॉलेजींचो पर्याय. एडमिशनाक गरजेची मार्कशीट्स, पासिंग सर्टिफिकेट्स, हेर ID डॉक्युमेंट ऑनलायन धाडपाचे. उच्च शिक्षण खात्याचो डॉक्टर महादेव गांवस प्रुडंटा कडेन उलयलो. Colleges, the aided colleges and government colleges, which are under the administrative control of Directorate of Higher Education, त्या सगळ्या कॉलेजींनी ॲडमिशन फाल्यांच्यान 10 सुमार ऑनलायन पोर्टल ओपन जातलो. ज्या भुरग्यांक जे ॲडमिशन घेवपाचें खंयच्या कॉलेजीन एडेड कोर्सेसान तांच्यांनी वी हॅव क्रिएटेड DHE has provided one common platform and so that which all the students have to apply online. But before applying online, we recommend the students to visit the respective college website to refer their prospectus to find out what are the different courses available, what are the different subject combinations which are offered, and what are the fee structure for it. Now, once the student logs in, he will have to have certain documents to complete the application, like his SSC certificate, 12th standard. Now, for 12th standard, since the results are out today itself, they can upload the internet copy of the 12th standard mark sheet. Any of the 3 preferences. So, 2 are mandatory. For any of the colleges. For example, if the students wants to apply for 2 different subject combination or 3 different subject combination in the same college also, they can apply in the same college as well. If they would like to apply in the 3 different colleges across the 3 different courses, they can apply in 3 different colleges. Now, since we have given them 3 preference to select, preference 1, preference 2 and preference 3. So the preference 1 is the highest preference and preference 3 is the lowest preference. So the students, those who are in the waiting list, will get a subsequent chances. And if not, then of course we will the DHE will make sure that every students who applies, they will get admission in, if not in aided colleges, will certainly make them a provision to get the admission in the government colleges. ह्यो एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया. Are you suffering from asthma and want an instant cure? Visit Manohar Ayurveda. We've got proven Ayurvedic medicines. The guaranteed cure within 3 days with 0 side effects. Freedom from inhalers. Finish asthma before it finishes you. Visit our center today for a free asthma checkup at Cameron Kingdom, Goa. माझे नाव धर्मा शिवा कलंगूटकर. खरेंच आमी एक उपकार अशें म्हणटा की ह्या पॅन्डेमिकाच्या टायमार हांगा गव्हर्मेंटान आमकां सपोर्ट केलो. हे भारत स्कील आहा ते खूब अशें बरें वावरता भुरग्यां खातीर. कारण आतां कितलेशेच भुरगे हांगा सीवी घेवन येयल्ले. ऑलमोस्ट हांगा एक 1000 अशे भुरगे येयल्ले जे जॉबा खातीर ट्राय करतात खंय ना खंय. गव्हर्मेंटान बरी इनिशिएटीव घेतला. सगळ्यांक ऑपॉर्च्युनिटी दिला. आमकां आमचे खूब इजी केला ITI घेवन. सो जायते भुरग्यांनी पार्टिसिपेट केला. This is a very good initiative by the government during the time of pandemic when it is difficult for many students to come to the companies.
गोंयच्या कलाकारां खातीर वावुरपी नाट्य सिने कलाकार राजदीप नायकाची गाडी फोडपाच्या प्रकरणाचो मोगो आनी गोवा फॉरवर्डान निशेध केला. कलाकारांक न्याय मेळूंकूच जाय म्हूण सुदीन उलयलो. कलाकारांक 10,000 दिवन कांयच जावचें ना. 2 वर्सां जालीं तांचें काम बंद. तांकां खंय म्हयन्याच्या कोतान मजत दिवंक जाय. गोंयच्या कलाकारां खातीर वावुरपी नाट्य सिने कलाकार राजदीप नायकाचे गाडयेक शेनवारा राती कडेन कोणे तरी किजील केले. सोशल मिडियार गोंयच्या सिने नाट्य मळावेल्यांनी ताचेर निशेध केलो. आमकांय आतां कॉम्पन्सेशन दिवपाक सरकारा लागीं पयशे ना, पूण सरकाराक BJP सरकारा लागीं काँग्रेसीचे 10 MLA कोरोनानी पयशे दिवन BJP हाडपाक पयशे आसा. अरे सरकारा, तुजे कडेन हांव एक नम्र विनंती करतां. तुका खरेंच जर आमकां आर्टिस्टांक कितेंय तरी मजत करिनशी दिसता जाल्यार कुशेसाक हात घालून कर. आमकां भिक्षा कशी 10,000 दी नाकाय. आतां मोगोय राजदीपाच्या तेक्याक पावलो. काल जो राजदीप नायकाची गाडी फोडल्या त्या लोकांचो सामको म्हणजे बेधडक मोगो पक्षातर्फे निशेध करता. कारण अश्यो जेन्ना विकृती आमच्या गोंयांत आसा आनी जे हें करता तांकां ह्या विकृतीक जुळोवपाची आवश्यकता आसा. त्या कलाकाराक स्कीम करून 10,000 दिवन तुमी फटोव नाका. कलाकाराक कमीत कमी 2 वर्सांचे पयशे काडून दिवपाक जाय. 2 वर्सांचे पयशे एट ए टायम तांकां दिवपाक जाय. 2 वर्सां जाली हे कलाकार कांयच काम करूं नाका. ते त्रासां पडिल्ले आसा आनी हो त्रास जो जाला तो सगळ्यांक जरी जालो जाल्यार कलाकाराक कमीत कमी जे मेन कलाकार आसा तांकां 5,000 पर मंथ अशे 2 वर्सांचे पयशे मेळपाक जाय. त्यानंतर जे बारीक कलाकार आसा 3,000 आनी जे स्टेजीर काम करता तांकां कमीत कमी 14,000 मेळपाक जाय. जे नेपथ्यकार आसा तांकां 5,000 मेळपाक जाय. दिग्दर्शक लेखक आसा तांकां कमीत कमी 10,000 रुपया मेळपाक जाय. आनी जी संस्था आसा जी हे सगळे घेवन वता मागीर ते तियात्र आसून तांकां 5-5 लाख रुपया रेम्युनरेशन म्हणून दिवपाची आवश्यकता आसा गव्हर्मेंटाक. ह्या प्रकरणात कोण आसा तांकां पुलिसांनी बेगिनात बेगीन धरचें म्हूण गोवा फॉरवर्ड मागता. तांचे गाडयेचेर हल्लो जाता हातूंत खंय तरी म्हाका दिसता एक वेगळे तरेचे षडयंत्र आसा. सरकारा कडेन आमचो डिमांड आसा, खास करून पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन. हाचे फाटसून जे लोक आसात, आमी कोणाचेर पर्टिक्युलर हांव बोट दाखयना, पूण हाचे फाटसून जे कोणूय आसात हांकां बेगींतल्या बेगीन पुलिसांनी हांकां धरचें. गोंयभर सेगीत उटंगार चालूच. 8वो दीस 24 वरांत 8 इंच पावस. सिजनल 70 इंचांक तेंकलो. फुडले 5 दीस असोच नेट आसतलो म्हूण वेधशाळा सांगता. शुक्रार मेरेन दाट पावसाचो ऑरेंज अलर्ट दिला. गोंयभर वता वता थंय झाडां पडप चालूच. पारोडे न्हंयक बुट्टी, पूल उदका पोंदा. न्हंय उपाट व्हांवतात. पावस सरासरी परस सुमार 15 इंच मायज. गोंयभर उटंगार चालूच. एकादशीच्या आदले दिसा फाटल्या 24 वरां सावन पावसान मायज नेट धरला. विक्रमी 8 इंच पावस पडला. सिजनल टोटल 70 इंचाक तेंकली. फाटले सिजना परस 22% मायज. सेगीत पावसान पारोडचो पूल उदका पोंदा गेलो. पणजे आत्माराम बोरकार मार्गार गाडयांचेर झाड पडले. आमी आमचे क्रू घेवन आमी आमची गाडी घेवन आमी फास्ट गेले थिंगा. पळय जाल्यार आमच्या आदी CCTVचे मनीस हाडले थिंगा. काम तेणी स्टार्ट केलें. तर आमी आमचें काम चालू करून तेणी आमकां हेल्प करून CCTVच्या भुरग्यांनी आमचें क्लियर केलें. म्हणजे 4 गाडयांचेर पडलेले ते. पावसाक लागून काणा बाणवलेचो मातयेचो रस्तो काबार. चिखल, लोकांक त्रास. गव्हर्मेंटाक खबर दवरचे आनी केन्ना येता जावंक आमी सारकें सफर जाता हे रस्त्या लागून. कोण येवपाक सोदना. आमकां चलोवन येवपाक जायना आतां. म्हाका कितें कोत लागला. आनी आमकां PWD सांगिलां कितें तो रोड हे सिजन काबार आसा कोतले म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आप आनी वीज मंत्री निलेश काब्रालाची पॉवर चॅलेंज 2. गोंयांत BJPचो लायटीचो मॉडेल आनी दिल्लींत आपाचो. आदीं आपान काब्रालाक डिबेटीक चॅलेंज दिल्ली. आतां काब्रालाची आपाक.
केजरीवालान गोंयांत आयल्यार पावर डिबेटीक येवचो म्हूण काब्रालाची चॅलेंज. आपाच्या राघव चड्डाक मान्य. काब्रालान खंय फक्त तारीख वेळ थळ धाडचें. चड्डा डिबेटीक तयार. म्हणजे रिणां करून फुकट दिवपाक कितें जाता न्ही. बँक तुका रीण दिता, तू पे करपाक जाय ते परतून. नाव सिन्स Mr. Kejriwal is in Goa, I would like to debate him with him if he is ready to debate. Ata I challenge the debate. He could discuss the power of Fukat Dita Manda. I am ready to challenge with facts and figures. Whether he is accepting the debate, ask him. I am ready. Mr. Nilesh Kabral and his entire government has been in a state of shock ever since the Delhi Chief Minister and Aam Aadmi Party National Convener Shri Arvind Kejriwal announced that Aam Aadmi Party will provide free electricity to Goans once it forms the government in the year 2022. I accept your challenge, Mr. Nilesh Kabral, and come to Goa to have a debate with you on this. Please let me know the time, please let me know the date, and please let me know the venue. I will be there to debate with you on issues of governance. Let's have a debate between these two models of governance. The Goa BJP model of governance and the Arvind Kejriwal model of governance in Delhi. गोवा वेल्ला पंचायतीन 14व्या वित्त आयोगा वरवीं आयिल्ल्या पयशांचो वेगळे तरेन विलो लायलो. रस्ते गटारां असल्या कामाक हरशीं फंड वापरतात. हे फावट हायस्कुलांक कंप्युटर, प्रिंटर्स, चर्च, देवळां, संस्थांक म्युझिक सिस्टम, तबला, पियानो अशे म्युझिक इन्स्ट्रुमेंट्स आनी खेळां सामान वाटलें. आमकां दिसतालें हें आनी पंचायतीन कितें केलां, कित्याक ते पयशे डेव्हलपमेंटाक मोडना विलेजेसांत, जावं रस्ते कित्याक मोडना जावं टेबल्स कित्याक घालना. हांवें म्हाका म्हणपाक लागलो, हांवें कडेन विचारतालो फाटी एक आमी एक डिफरंट आमच्या गांवच्या लोकांक कितेंय तरी लोकांक जावं सगळ्यांक मेळपाक लागून ताका एक खुशेन आमचें एक विलेज पंचायतीन हो प्रोग्राम घडोवन हाडला म्हूण सांगूंक लागलो. एखादे पंचायतीन फंडाचो अशे तरेन वापर खंय पयलेच खेप केला आसतलो. उपसरपंच म्हणटा बाकीचे पंचायतींनी खंय देख घेवची. So this is under a scheme called 14 Finance. There is a central government scheme which has budget allocation about 30 lakhs. So normally we do drains, we do roads. This is a traditional approach where everybody, all the village panchayats follow. But I think so we are the first village panchayat in Goa to do this distribution. What we have done, we have taken into aspects, the health aspects, the sports aspects, the sanitization aspects and the religious aspects, even keeping in mind the music. So we have taken various schools which are there in Goa Valley and we have distributed to them computers, water purifiers, dustbins, chairs. Then for the temples, we have done something for the temples also. We have given them tablas, we have given them sangeets, we have given them even dustbins. Then for the church, for the hall, one of the unique things what we have done is we have associated ourselves with the Goa Valley sports club and we have started a small gym. I'm requesting all the villages across Goa and the panchayats to not just to development in terms of roads and drains but do it a holistic development. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. दिल्ले उतरा प्रमाण जीत आरोलकारान मांद्र्या वायफाय लॉन्च केली. सरकारान ऑनलायन शिक्षणाचें खळें केलां म्हूण मोगून गोंयभर मिशन सुरू केलां. भुरग्यांक धड नेटवर्क ना म्हूण मोगू कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टरांक निवेदनां दीत भोंवता. बऱ्या मार्कांनी पास जाल्ल्या SSC भुरग्यांचो जितान भोवमानय केलो. गावात हे मेळा नासतना दुसऱ्याच्या घरा वचून दुसऱ्याचे मोबायल यूज करून जे आयच्या भुरग्यांनी आमच्या पेडण्याचें नांव वयर काडलां. खरेंच अभिनंदनास्पद गोष्ट आहा. डायट सुद्धा योग्य मार्गदर्शनात डॉक्टरांच्या असे सगळे गोष्टी ते स्वतः म्हणा आपण कल्पवृत्ती करणारा माणूस आमचो आमकां आतांचे रंगवार झाला की संभाव्य उमेदवार असो आमकां लागलो. उमेदवारांक जावं मागीर घरांत पयशे पडटा तेका लागून आमी ऑनलायन जी सुविधा आसा घरांत दिल्या ती आमच्या ऑफिसांतल्यान आमी स्टार्ट केल्या आनी जे कंप्युटर फीज बीन आहा ते सुद्दां जे चार्जीस आहा ते सुद्दां आमी फारीक करता.
काँग्रेस इंधन दरवाडी आड रस्त्यार पेट्रोल डिझेलाक उजो सरकार लोकांक लुट्टा पोक्या आश्वासनांनी लोकांक फटयले म्हूण मुरगांवां मोर्चा बीजेपीचो कॉन्ट्रॅक्टर MVRाची कामां खंय बेशिस्त लोकांक संकट म्हूण तुलियोचो आरोप गिरी शेतां बुडपाक खंय कॉन्ट्रॅक्टर जबाबदार सांग्यार बीजेपी किसान मोर्चान शेतकारांक कावथे आनी रोपां वांटलीं गोंयभरचें राजकारण काँग्रेसीचे गोंयभर इंधन दरवाडी आड आंदोलन चल्लां आज 60 रुपयाचे पेट्रोल बी कांयच ना आनी हे आपल्याक जाय तें करतात लोक पावल्याक सामके त्रासाक पडिल्ले आसा लोकांची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहा लोक रावल्या लोकांनी पासियेंस खूब काडले लोकांचे पासियेंस पेड्ड्यार जाल्ल्या लोक रावतात केन्ना काय वेळ येता आनी हांकां बुद्ध शिकोवपाक काँग्रेसीचे ऑफिस बेरर हांव सगळ्यांक हांकां मनानसून धन्यवाद म्हणटा कित्याक हेंच्यांनी सगळ्यांनी हांगा येवन आयज दाखोवन दिलें कितें बाबा भर पावसान सुद्दां आयज काँग्रेस पार्टीन जो प्रोग्राम घडोवन हाडलेलो आसा आनी भरपूर लोक हांगासून भायर सरलेले आसा गिरी शेतांनी उदक भरला हायवे कॉन्ट्रॅक्टरांक खंय माती घालून उदकाची वाट आडायल्या लोक सरकारा कडच्यान भरपाय मागता गिरी क्रॉसाक आनी गिरी हांगासर सगळे शेतां आमची आहात उदकान बुडल्यान सगळीं आनी ती शेतां न्हू आमकां कांय करूंक मेळना आनी ती शेतांचें कॉम्पोजिशन आहा ते तुजे हेणी सांगलां CMान सांगलां कितें आमकां दिता म्हणून ते केन्ना दितलो आमकां दुसरें CM जी आमची कॉन्ट्रॅक्टराची हे काम करतात ती सगळी माती हाडून शेतान भरल्या ते उदक वचना ते उदक सारकें जाम जावन आसलें आहा हे मॅन मेड डिजास्टर जावपाक कारण एकूच की हो कॉन्ट्रॅक्टर MVR जो BJPचोच मनीस तांणी ही शेतां सगळीं पाड घालून उडयल्या शेताचे पळय सगळे कान आसा क्रॉस ड्रेन्स आसा सगळी ड्रेनेज आसा ती ब्लॉक जावन गेल्या सांग्या बीजेपी किसान मोर्चान शेतकारांक कवाथे आनी रोपां वाटली मग आम्ही जर मागता आसत की रानडुकर वत वर्मीन एनिमल म्हणून उपद्रवी म्हणून जनावर ताका घोशीत करपाक जाय जाल्यार ते सरकारान करपाकूच जाय हे भारतीय जनता पार्टी निश्चितपणान मागता ते सांगता ना तुम्ही रानां मारली म्हणून ते आतां योग्य ना अरे बाबा येता तो मनीस कसो उबो रावतलो तुजें तत्वज्ञान केन्ना चालू जातलें जेन्ना मनीस आसतलो तेन्नाच चालू जातलें न्ही जाल्यार रानडुकराक उपद्रवी हे म्हणून घोशीत करपाक जाय जाल्यार करपाकूच जाय म्हणून हे विरोधक चाळवल्ले आसात म्हणून त्या लोकांचेर लक्ष दिनासतना सरकाराची बिलां ही कशी आसात ती जाणून घेवपाक जाय हांव सगळ्यांक एक अपील करता पण आमी सरकारी दरबारा भितर आमकां योग्य तो सपोर्ट एखादे वेळ मेळना जाल्यार आमी खंय तरी कितें करपाक जाय ह्या समितीचे कार्य जे आसा हे आमच्या हे जे सरकारी ऑफिस आसा आनी शेतकरी आसा हेचे मदीं आमी कितें तांकां आदार करपाक ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट हे बुलेटिनींतल्यार सोंपता प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात वेबसायट ट्विटर ॲप फेसबुक पेज टाटा स्काय ॲप जिओ TV ॲपार 4 चौगांत मास्क घालात विस्कळ भोवात सॅनिटायझर वापरात वाशिनाचे 2 डोस घेयात बी प्रुडंट देव बरें करूं तुम्ही पळयतात प्रुडंट यू आर वॉचिंग प्रुडंट